Speaker sir. Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to postpone the star LAQ number 2A to the 16th of January 2026 on Friday. But list, 2A. listed question. Instead, I want to add some more. That is why. Speaker sir, ये बच्चा लागून कित्याक भितर तुम्ही इतले? Speaker sir, हांवें सांगलें की ऑलरेडी शुक्रारा लिस्ट उत्तर केलो दिता. आज ऑलरेडी लिस्ट केलो. हांवें सांगलें लिस्ट जावनी. हय, माननीय 2A member. शुक्रार दीस सकाळी. पहिलो क्वेश्चन. अरे शुक्रार दीस सकाळी 11:30. बरें स्पीकर अरे सर पहिलो ती नंबर तुका. पहिलो क्वेश्चन येता मरे. पोस्टपोन क्वेश्चन इज ऑलवेज नंबर 1. हाँ. स्पीकर सर टाइम 11:30. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एकटा उलया पहिले बाकीचे बसा. पळय 11:30. क्वेश्चन घेत हांवें तो स्पीकर सर for you to decide. A question listed in the present sitting of the House cannot be is postponed. sought to be postponed. Under which rule can you postpone a question when it is 42 listed rule for today? Number one. Number two. पळय Speaker sir, under rule माननीय 307. सदस्य पळय एक गोष्ट ऐकून घ्या पहिली. तुम्ही चार जाण उभे रावले जाल्यार हांव कोणाचे ऐकून No, घेता. how rule? स्पीकर सर तेरे पॉइंट एक ऑफ मनीस एक पार्टी उभे रावा आपले म्हणणे मांडा तुम्ही. स्पीकर सर आता आय Speaker sir, point of order under rule 290. पहिले आता बसा सगळ्या. Under rule 290, point of बसा order. सगळ्या. प्लीज बसा सगळे पहिले. म्हाका एक अनाउन्समेंट करपाक जाय. बसा सगळे पहिले प्लीज. सगळे बसा. सभापती बसा बसा. मंत्री मंत्री एक मिनिट बसा. Honorable members, I wish to remind the House of certain important legal and constitutional boundaries that govern our discussion in this assembly. To begin with, details relating to victims of offences under the POCSO Act, the Goa Children's Act, and similar laws cannot be sought or disclosed. These enactments expressly safeguard the identity and privacy of victims, and this House is duty-bound to uphold such a protection. Further, the personal finances, relationships, and private life of any individual fall within the ambit of the right to privacy, which is guaranteed and protected by law. No person or authority is entitled to infringe upon this right, except in accordance with law. The members of this House and the House itself are not exceptions to these principles and are equally bound by legal protections. Honorable members are also expected to exercise restraint in their remarks and to refrain from making statements that are defamatory or that undermine the dignity and reputation of any person. I must also reiterate that matters which are sub judice and pending consideration before courts of law are not open for discussion on the floor of this assembly. Lastly, whenever information is sought, members are required to clearly indicate the specific provisions of the rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, under which such a information is being sought. I trust that all honorable members will respect these principles and conduct the business of this House with due regard to the law, constitutional values, and the dignity of all individuals. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सभापती महाशय रावता हे सोडून दी मरे मागीर कर. सभापती महाशय, under rules of procedure माननीय and मंत्री conduct बोलया. of business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to make correction in starred LAQ number 8A. A to be read as, there is only one museum under the Directorate of Museum, that is Goa State Museum, presently functioning from old Secretariat building. स्पीकर सर पयली सुवातेर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुवें आमकां पयली सुवातेर 2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. पयलो की जो रूल मुखेलमंत्री कोट केला अंडर रूल 42 ना मात बोस मरे तूं कित्याक ताक्को उबो रावलो मातशें राव मरे मातशें राव. Under which rule when a question is already admitted and there is already listed that he is postponing that. I fail to understand. दुसरें स्पीकर सर आता मुगेले LAQ 114 अनस्टार्ट आता तुवें जे सांगलां
तूं custodian of the house and you cited certain rules. Now I want to know, Honorable Speaker, otherwise I will be forced to move a breach of privilege. On the first day of this new year, ही नई सुरुवात करू पडटली. 114D जे प्रश्न विचारले अबाउट कॅबिनेट मिटिंग्स आणि एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल जे या सरकाराचे पेट फ्रेज पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. स्पीकर सर, आज हे म्हाका आन्सर कित्याक दिल ना? हे डिसअलाउ अंडर वॉट सेक्शन? हेच प्रश्न जेन्ना हांवें 2024 तेन्ना विचारले हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड गोड जाला जे हे मंत्री आणि मुखेलमंत्री हायड करपाक सोदता. Under what? This is my right as a legislator. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening? Speaker sir, jenna amka uttar dina mukhyamantri, it is your right. What are you hiding? Je cabinet approval ami je maglole ye कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाउ केला? हे कसली लोकशाही? ही लोकशाहीची हत्या. आणि ऑनरेबल स्पीकर हेजेर म्हाका तुम्ही सांगचे जे क्वेश्चन कित्याक डिसअलाउ केला? अंडर व्हॉट रूल? अंडर व्हॉट रूल जे क्वेश्चन आले म्हाका कॅबिनेट मिटिंगाचे मिनट्स जाय, म्हाका पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिलाय तेजे मिनट्स जाय. हेच प्रश्न स्पीकर सर हे हांव दिता. हेच प्रश्न जेन्ना आमी हे करोस आदी दिल्ले हेजो आन्सर दिल्लो हांव सगळे घेवन येला. हे हेजेर जेन्ना व्हॉट इज मुखेलमंत्री ट्रायिंग टू हायड? वाय आर यू हायडिंग? स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही, हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला. ताका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा, कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना. हेजे उत्तर जे आसा ते शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटला. पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही स्पीकर सर, त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता. खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटला डिझायन 2A जो आसा हे पोस्टपोन केला. रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता. हे कॅबिनेट मिटिंगीचे स्पीकर सर एक मिनिट मुखेलमंत्री हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस. हे क्वेश्चन अंडर व्हॉट इज डिसअलाउड? जेन्ना ताका सांगात रूल I want the answer of this. 37:15 वाच. म्हाका हेजो जबाब जाय. 37:15 वाच. Speaker sir, हांव सांगता तुका. हे legislature is misguiding this house. स्पीकर I सर, will move a breach of सर privilege. क्लियर कट आसा. The रूल same answer was given. हांव सांगता. तू रागार जायनाका. मातशें आयक. अरे रागार जावपाचो प्रश्न देना. According to the rule तू चल. Speaker sir, 1 minute. मुखेलमंत्री बाब चड रागार जायनाका. आतां सोकाणी आमकां हिंगा तूं जेन्ना रागार जाता लोक आमकां हिंगा उलोवपाक स्पीकर सर, रागार दिता. प्रेशर वाडोवन घेता. स्पीकर सर, हांव प्रेशर वाडोवन घेना. मुखेलमंत्री बाब फाल्यां युरी बाब तिळगूड घ्या, गोड बोला सोकाणी सारको टाक्को हे नाका. हेजेर म्हाका हें दी हे हांव टेबल हांव करता. सांगता बस तुमी उलोव. म्हाका एक सांग आयक मरे तेजो फोन. विजय बाब, एक मिनिट विजय बाब, पळय तुम्ही कंटिन्युअसली समज जर तर उलयत रावले जाल्यार म्हाका तुमकां रूल बी कोट करून सांगपाक मेळचें ना. तुम्ही कंटिन्युअसली उलयत रावता. आयकोपाची थोडी तयार दवरपा जाय. आतां तुमी जो पळय क्वेश्चन जो पळय आतां पळय काडले न्ही कितें की जस्ट तूं युरी बाब तुका मुद्दाम सांगता हांव तूं 37 रूल 37:15 पळय. 37:15 हय जालें. स्पीकर सर, हांव एक टेबल कोता एक टेबल कोता कसली सिक्रेसी आसा हिंगा कितें चल्ला कसलो गोलमाल चल्ला ह्या कॅबिनेट मिटिंगे म्हाका आन्सर दिल्लो. ह्या 2 वर्सांनी कसो गोलमाल चल्ला कित्याक इन्फॉर्मेशन कॅबिनेट मिटिंग आणि पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल यू ऑल आर युजिंग पब्लिक मनी. पब्लिक मनी इज ड्रेन. दुसरे मनशाक उलोवपाक दी. हे तुम्ही कित्याक दिना? हेजो आन्सर दिल्लो. हेजो आन्सर ऑलरेडी दिल्लो. अरे आमकां एक कॅबिनेट म्हणजे दिस इज नथिंग बट युअर हो जो मुखेलमंत्री लागलो. ऑनरेबल स्पीकर, दिस इज अ हाऊस गवर्नड बाय यू. I request Honorable Chief Minister not to give instructions to Legislature Secretariat. This is not in the interest of this house. आणि ही लेटर मातशे ऑलरेडी हेजो जबाब दिल्लो. कॅबिनेट मिटिंगाक कितें जालें? कितें गोड कितें जालें? वाय आर यू रिफ्रेनिंग? कॅबिनेट मिटिंगे आमकां नोट मेळपाक अधिकार ना.
स्पीकर सर चर्चा अजेंडा अधिकार ना स्पीकर सर कालू हे अशेंच बोवाळ घालपाक लागले तो ब्रिज फायर आणि हाजो जो आहा पळय न्ही तेजो इश्यू ना म्हणून 202 हातून क्लियर कट आरपोराचो इन्सिडंट मेन्शन केलो काल पयलींच गव्हर्नर मेन्शन केला मेन्शन केल्या कालूय बोवाळ केलो पयलीं भायर सरल्या मरे मर्डर केले मर्डर अरे अजय स्पीकर सर तेका सांग गव्हर्नराच्या हितून मेन्शन करिना अरे गव्हर्नराचे तुझ्या भाशणांतले मेन्शन करिना तू अरे ते कसे मेन्शन करतले मेन्शन केला स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन ह्या कॅबिनेट नोटीन कितें केला कित्याक दिवपाक सोदना स्पीकर सर कितें टॉप सिक्रेट आहा खूंय गडबड आहा खूंय गोलमाल आहा हे कितें स्पीकर सर हो क्वेश्चन शुक्राराक घेता म्हणून सांगला सिक्रेट आसपाचो प्रश्न देयना तो समजा ह्या कॅबिनेट धाकटा शुक्रार दी स्पीकर सर सांगता नोट दिला एक काम करता तुम्ही आयक हे तुमका क्वेश्चन आवर आज पळय क्वेश्चन आवर तुमका क्वेश्चन आवर तुमका क्वेश्चन डिस्टर्ब करता क्वेश्चन आवर अननेसेसरी डिस्टर्ब करता पळय स्पीकर सर आमकां चेक करपा लाय your disallowing question करपा लायता इतली सिक्रेसी किती झाली स्पीकर सर गव्हर्नराच्या एड्रेसात काल हांव उलयतां. मेन्शन केला काल अननेसेसरी तसोच बोवाळ घालपा लागले आयजूय बी तेच करपाक स्पीकर सर. क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब करतात बसा सगळे बसा 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 सगळे बसा बसा एक मिनिट बसा एक मिनिट बसा बस 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 एक मिनिट बसा विजय बाब ते किती जाल ते हांव पळयता किती जाल ते पळयता आनी एक मनीस पळय अरे स्पीकर पाय उबो मरे कितें स्पीकर पावर कितें करू आपूं स्पीकर सर पावर हे 37 जो पट सेक्शन सांगला 37:15 it says it shall not seek information about matters which are nature in secret कसले सिक्रेट आहे कॅबिनेट धन्यवाद 3 वर्सां तुवें ह्या डिसिजन सिक्रेट कितें आहा धन्यवाद हे तुवें 2024 इन्फॉर्मेशन दिल्लो आहा ताच्या फुडल्या सगळे कॅबिनेट डिसिजन सिक्रेट हा पळय तुम्ही अशा पद्धतीने जर तुम्हाला केलं न्ही सांगता हांव म्हाका पळय सांगता कितें जाता मायक पळय ऑर्डर सांगले माईक ऑन जायना माईक चालू आहे. एक मिनिट विरेश विरेश एक झाला मिनिट झाला स्पीकर सर अंडर रूल उलय आता बाकीचे बसा विरेश बाब बस विरेश बाब बस प्लीज एक मिनिट दाजी तेव्हा बोलवणी एक मिनिट अंडर रूल 290 I am raising a point of order. First thing, Speaker sir. 100 point of order is point of order. He is allowed. माझी शिकाय तांका एकदा मनीस पॅनल you are on the seat, you can't be disturbed. Number 1. Number 2, Speaker sir. ओय कोण म्हाका शिकयता स्पीकर सर 37 रूल 37 आन जो तुम्ही 15 सबसेक्शन 15 साइड केला इज अबाउट सिक्रेट सॉल्ट पेनान सिक्रेट काय ना 25 लोक मेले तातून सिक्रेट काय ना किती सिक्रेट एक मिनिट आणि हो सांगता सर तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर आय एम ऑन माय फीट त्याका सांग सर आय एम ऑन माय फीट केला 2A तो फ्रायडे घेता म्हणून फ्रायडे आम्ही पयले सेशन स्पीकर सर मोदी उलयता आता या विषयाचेर Even 49-2 Even 49-2 लोकांक बसयता क्वेश्चन नंबर 1 Sir, 49-2 a question shall be replied of the state on which it is Okay, requirement for Murmugao constituency. 49-1 हे बसना स्पीकर सर जे 49-1 postponement लागला ते बसना ते बसना on the day या it is गोष्टीचे listed, चढ it has उलोवप to be जालें. answered. If the information required by the member is not available, minister shall state the position accordingly. What information? Additional information What is the information? आमका ना additional information त्या क्वेश्चनाची But that does not allow you to postpone it. अरे additional information केला जायते भाषिक होते स्पीकर सर Allow the postponement. Start the question. क्वेश्चन नंबर 1
I would like to take the LEQ number 1C, water requirement for Mormugao constituency. मंत्री सांग बरे. तिथून सकयल प्रोव्हाइड केला स्पीकर सर, provided that the speaker may in discretion allow such matters being raised in the house as Sir, concerned with the answer as per the Speaker sir, म्हाका इतलेच कळपाक जाय, आता आमी ह्या हाऊसान आसा, Speaker तुमची sir, matter subject answer आसा. as per No the doubt. content पण reply. स्पीकर सर ते कित्याक कोर्टान गेले, कित्याक हे जो सरकार आसा तो सरकार आयकना आणि अशें समज जालें सगळी कोर्टान गेली सबज्युडिस मॅटर म्हणटाले काय आन्सर करची ना. स्पीकर सर तुमकां रायट आसा आणि स्पीकर सर तुमकां रायट आसा अधिकार अंबर सर म्हाका क्वेश्चन आयकुंक येना. सर अशें सबज्युडिस म्हणटाले क्वेश्चन आयकुंक येना. सो हो अधिकार स्पीकर सर तुमचे कडेन आसा सर. ह्या विचार, question विचार. स्पीकर सर आन्सर हे करपाक जाय आमकां ऑपोजिशनाक विचार सर. आज प्रत्येक इश्यू जे आसा ते हेजे रुलींग दिवची स्पीकर Please सर. बस. तुम्ही आमकां ऑपोजिशनाक घेतले Please बस. आमकां सपोर्ट करतले मातशें बस तरी दाखवता. आधार दितले बस. लोकांक आधार दितले. Please बस. विरेश बाब बस. सबज्युडिस मॅटर आसा काय घेवपाक मेळची ना. विरेश बाब बस. तुम्ही जो रूल उलय. केला ते भशेन Speaker sir, Question number 1. रुलींग दिया न्हू स्पीकर सर तुम्ही. स्पीकर सर तुम्ही रुलींग दिया एक. water is बस प्लीज बस. रुलींग दिया गिरीश बाब बस. की तुम्ही घेतले म्हणून अरे बाबा, हो रूल सुरेश. 72 हो तुम्ही काल न्यू बुक दिला नवीन सर, सारको ब्लू सारको चकचकीत बुक दिला ह्या बुकार तुम्ही सर. आसा हे माझे न्हू ह्या बुकार आसा उदक म्हणतात ते सगळ्यांक इज इम्पॉर्टंट. कोणचा क्वेश्चन? इट इज अ नेसेसिटी. 1C, मिनिस्टरान केलो. Speaker sir, answer as per the content reply. स्पीकर सर, आयज उदक म्हणटात ते एक नेसेसिटी आसा आनी इट इज नॉट लक्झरी. आयज जे उदक जे आमचे बेसीक नीड ऑफ लायफ आसा, आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता आनी तेच्या पयलीं उलोवच्या पयलीं हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय जे एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर आसा, एनर्जेटीक आसा, भरपूर काम करता, जे आयज गोंयचें नांव एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर येयलेलें आसा, जो पर्पल फेस्ट तेणें ऑर्गनायज केलेलो आसा, अशें खूब भाशेनचे बरें बरें काम करपाक लागलेलें आसा. आनी इवन इन वॉटर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्ट्रीच्या अंडर सुद्दां भरपूर बरी कामां तेजी स्टार्ट जाल्लीं आसा. बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जे एक्चुअल जे त्रास आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो, आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा, तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जे सावथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता, म्हळ्यार हे सगळे टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता, हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा, फक्त 1 वर उदक मेळटा, तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. आख्खो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सडा, जेटी, बोगदा, हर्बर हे सगळे लोक त्रासान आसा आयज. आनी आयज ज्यो म्हाज्यो थंयसर सकाळी फुडें जे स्कुलाक वयपाक भुरग्यांक तयारी करूंक जाय, कामाक वयपाक आपली तयारी करूंक जाय, हेंकां सकाळचे फुडें हे सगळे सोडून म्हाज्या भयण्यांक, म्हाज्या आवयंक, म्हाजे सगळे यूथ हेंकां सगळ्यांक उदकाच्या फाटल्यान लागचो पडटा. आनी हे उदक सांठोवपाक लागून कित्याक 1 वरा भितर उदक वयतलें, ते उदक स्टोर करपाक लागून सकाळी 6:30 ते 7:30 वरां 1 वर उदक येता. सो हांव जे त्रास आयज म्हाजी भयणी, म्हाजी आवयो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काडटा ते हांव जाणा. सिनियर सिटीजन डेली म्हाज्या ऑफिसा कडेन हे लोक येवन म्हाजे कडेन अक्षरशः पांया पडटा म्हणजे कशें म्हणून आमी चलोवपाचें 1 वर उदक. आनी तेजे भितर सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा ते त्रास जाता जेन्ना तुमचो खंयसरूय ब्रेकडावन जालो, सालोलेम ब्रेकडावन जालो, नाजाल्यार आमचो वेर्ना ब्रेकडावन जालो, MBRाचो पावर कट डावन जालो या कितें जाल्यार तेज्या उपरांत
ते रिस्टोर करपाक जाय उदक सप्लाय टू मुर्मा गोवा हे ताका कमीच कमी 4 ते 5 दीस लागता आणि हे 4 ते 5 दीस परत आमच्या मुर्मा गोवान उदक आसना कित्याक आमी टेल एंडाक आसा आमी लास्ट तुमची शेफ्टी सो हे टेल एंडाक असल्या कारणान हो त्रास आयज आमी थंयसर भोगता हांव तुमकां एप्रिशिएट करता मिनिस्टर कित्याक ज्या प्रमाणे तुम्ही काम केलें साऊथ गोवा एज म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे साऊथ गोवा भितर सालसेटी भितर आनी अदर पार्ट्स ऑफ साऊथ गोवा हांगा 24 वरां तुम्ही उदक दिता 24 वरां उदक दिता जे सालोलेसून येता ते बट मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या जी टेल एंडाक असल्या कारणान म्हाका थंयसर 1 वर सुद्दां उदक दिना आणि जी आमची कॅपॅसिटी आसा 12 MLD या 12 MLD तुमचो फिगर सांगता जो ओल्ड फिगर आताचो न्यू फिगर पळोवपाक गेल्यार हे 15 MLD जावंक जाय बट 12 MLD सुद्दां आसून आमकां 12 MLD उदक मेळना कित्याक मेळना हे तुमकां क्वेश्चनान विचारता आनी स्पेशली जेन्ना आमचो फेस्टिवल आसता जशी गणेश चतुर्थी जाली आमचो दिवाळी आसता क्रिसमस आसता हालींच आमची लक्ष्मी नारायण देवळाचो व्हडलो फेस्टिवल आसलेलो तेन्ना सुद्दां आमकां थंयसर उदक ना असले जेन्ना त्योहार आसता तेन्नाच तुमचे कडेन उदक आसना आमच्या लोकांक दिवपाक आनी तेन्ना सगळ्यांक चड सफर जाता ते आमी सफर जाता मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी सफर जाता आयज तुम्ही स्टेटमेंट केल्लो आसा वी आर ऑल आर प्राऊड ऑफ यू मिनिस्टर कित्याक तुम्ही आख्ख्या गोंया भितर फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुम्ही 18 वरां उदक दितले बट एवरेज तुम्ही सांगलेले आसा 12 वरां ही उदक आमी सगळ्यांक सप्लाय करतले एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक मेळटले म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता हात जोडून विनंती करता म्हाका तुमची 18 वरां आनी 12 वरां नाका स्पीच दिता आमकां 12 वरां नाका म्हाका तूं मुर्मा गोवान फक्त 3 वरांच उदक दी फक्त 3 वरां उदक दी हांव सॅटिस्फाय आसतलो म्हाजे लोक सॅटिस्फाय आसतले हांवें लोकांक एश्युअर केलेलो आसा 6 वरां उदक दितलो म्हणून बट सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका फक्त 3 वरां उदक दिल्या पुरो मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी हे तुमचे कडेन हांव विनंती करता आयज हावजा भितर स्पीकर सर हांव क्वेश्चन म्हाजो विचारतना वन एज पर द आन्सर प्रोवायडेड मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी डेली वॉटर रिक्वायरमेंट इज 12 MLD जो तुमचो फिगर आसा एक्चुअली इट इज 15 MLD and for that Verna MBR should get 81 MLD per day. I would like to ask Honorable Minister for Drinking Water in order to get the required 12 MLD water for Murma Goa constituency and 81 MLD at Verna MBR. What should be the total water production per day in MLD at sources Salolim and whether the same is achieved? If yes, then why we don't get regular water? If not, what are the reason? स्पीकर सर ऑनरेबल MLA आपले इश्यूज आयज रेज केल्ले आसा एंड ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता आनीक मार्मुगोवा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड आणि एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता वयर सड्यार उशिरा लागता त्याच्या खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा नाव ही हॅज आस्क्ड म्हणजे कितें फॅक्टर्स आसा तुमी हे म्हणजे कशें अरायव करतात तुमी असेसमेंट कसो करतात द वॉटर डिमांड ऑफ मार्मुगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी इज असेस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट the projected resident population, floating population, institutional, commercial population, industrial units, industrial demand, defense, अशे खूबशे हातूंतल्यान आमकां वॉटर असेसमेंट केल्लो आसा आनी दिस इज बीइंग असेस्ड एज 12 MLD आनी म्हाका दिसता की टोटल जर मार्मुगोवाचे रिक्वायरमेंट आसा इट इज 81 MLD एंड इफ यू
म्हजे कडेन हो जो चार्ट आसा तो ऑक्टोबरासान डिसेंबरा पर्यंत आमी वॉटर सप्लाय केल्ले आसा. रिक्वायरमेंट जर 81 MLD आसा जर जाय जाल्यार सप्लाय आसा ती बिटवीन 77 to 80, समटायम्स 1 MLD 2 MLD, एंड ड्युरींग द ब्रेकडावन ती म्हाका दिसता की 24-25 MLD आमकां कमी जाता. बरोबर आसा, पण ते आमी परत एक फावटी दिस इज नॉट ऑलवेज नॉट द सिच्युएशन. आता हे उदक जे कमी जाता ते पर्टिक्युलरली तुज्या एरियेन भितर पावता म्हणल्यार कमी जाता. सो वी हॅव टेकन सम मेजर्स. आता हे सगळें उदक येता पळय न्ही ते साळावले धरणाच्यान येता आनी साळावले धरणाचे अप टू वेर्णा आयले नंतर ते परत एक फावटी हांगच्यान डायवर्ट जाता. सो 81 वी आर ट्रायंग टू फ्लश इन 81 MLD ऑफ वॉटर. आणि तुमचे ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात तातूंत भितर मार्मुगा कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिक्वायरमेंट 12 MLD एज असेस्ड नाव, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 MLD, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 22 MLD, कोटालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 23 MLD अशे रिक्वायरमेंट आसा. पूण बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितके प्रमाणान आमकां प्रॉब्लम जायना ती तुजे. सो टू अवॉइड दीस आमचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा, इट इज वर्थ इज 443 crores आणि हो कंप्लीट जाता दीस एप्रील. मोस्ट ऑफ दी आता आमचे साधारण 70% ऑफ दी वर्क इज डन. आणि हातून भितर कितें कितें आसतलें पळयात. आमकां ह्या मार्मुगांव तालुक्यान भितर ताचे बेनिफीट कितें आसतलें. एक म्हणजे मारगांव टू वेर्ना जी पायपलायन आसा 1200 mm ती डाया आसा, ती तुजी MS ती नॉन करोजिव्ह आसा आणि ती इट्स वर्थ इज 100 crores वर्क. तातूंत भितर आता 70% ऑफ दी वर्क जाल्ले आसा आणि वी एक्सपेक्ट टू फिनिश इट अँड हँड ओवर अँड चार्ज दी लायन बाय दिस एप्रील. सो एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट इन एप्रील. दुसरो जो आमचो महत्वाकांक्षी असो प्रोजेक्ट जो आसा तो MBR मास्टर बॅलन्सिंग रिझर्वयर. द एक्झिस्टिंग रिझर्वयर इज ऑफ 10,000 cubic meters. आता हाका इन एडिशन टू दॅट we are constructing another 20,000 cubic meters. Its worth is 30 crores. आणि हो जातलो परत एक फावटी क्वेश्चन एप्रिल. मागीर घालता न्हू तो क्वेश्चन तुमचे आसा तुमच्या न्यू प्रोजेक्टाचो. आता स्पीकर सर जे प्रमाणे आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला पळय हो टेबल म्हाजे कडेन आसा, हो टायम टेबल जो तुमी म्हाका दिल्लो आसा म्हाजे कडेन आसा 1 ऑक्टोबर टू 11 जानेवारी. आयज आमी 13 जानेवारी आसा, अप टू 11 जानेवारी पर्यंत हाडलेलो आसा 4 म्हयन्याचे. हेजे भितर जे आमचे रिक्वायरमेंट आसा मुर्मुगांवाचे ते फक्त 12 MLD. तुम्ही आता मेन्शन केले वास्कोचे 20 MLD, दाबोलीचे 23, कुट्टाळेचे 24. हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले उदक वयता, बट मुर्मुगांवान फक्त 12 MLD. आणि हे 12 MLDचे जेन्ना उदक आमकां पावोंक जाय, जो चार्ट तुमचे कडेन आसा तोच चार्ट म्हाजे कडेन आसा. तुमचे प्रोडक्शन जावंक जाय 280 जेन्ना तुमचे सालावले प्रोडक्शन जातले तेन्ना तुमी आमकां वेर्ना 81 MLD उदक दितले. आणि जेन्ना 81 MLD उदक मेळटले जाल्यार तेच्या भितरले 12 MLD आमकां मेळोंक जाय मुर्मुगांवाक. बट आयज ऑक्टोबर 1 तारीख ते जानेवारी 11 तारीख पर्यंत घेवपाक गेलो चार्ट पळयलो पळय सगळो मार्क करून हाडला. तुमचे प्रोडक्शन जाता सालावले तेच्या भितर डावट ना. प्रोडक्शन तुमचे 300 जाता, 280 ची गरज आसा, 300 प्रोडक्शन जाता, 325 प्रोडक्शन जाता. बट जेन्ना वेर्ना आमकां 81 मेळोंक जाय जाल्यार ऑक्टोबर 1 ते 11 पर्यंत जर पळोवपाक गेले सदांच आमी मायनसान आसा. केन्नाच आमकां 81 म्हणटा ते मेळना. सदांच आमकां कमी मेळ्ळेले आसा. 63, 60, 69 अशें मेळ्ळेले आसा. आणि हे प्रोडक्शन सदांच मायनसान मुर्मुगांव येयलेले आसा. होच फिगर तुमचोच फिगर दाखयता, हांव दुसरो फिगर दाखयना. अशें कित्याक लागून जाता. स्पीकर सर हांव आन्सर दिता, तुवें मदींच तोडलो म्हाका. आता आमकां पयलीं जर जाय जाल्यार लास्ट फ्रॉम 7th January onwards, because there was a breakdown. आता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, एज आय हॅव सेड, इट इज सिच्युएटेड एट म्हणजे अल्टिट्यूड, हायर अल्टिट्यूड. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 cubic मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा, ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 cubic meter MBR. हाची कारण कितें जातलें, एखादे वेळेस जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू. सो ताचे खातीर आमी स्पेशल अरेंजमेंट करता. आय अंडरस्टँड युअर जेन्युन तुज्या ऑफिसान येतात लोक येतात, कारण दिस इज नॉट अ सिच्युएशन ऑल अक्रॉस अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मार्मुगांव. त्या खातीरच आमी केन्नाय खंय कितें प्रॉब्लम आयले जर जाय, यू आर दी वर्स्ट सफरर अँड तुम्ही ऑफन म्हजे कडेन येतात आणि तातूंतल्यान आमी मिटिंगो घेतात. सो विथ दीस just
जस्ट एक मिनिट म्हाका दी. ह्या कारणान तुमची ही पायपलायन जी जातली ती आसतली. थर्ड आमी कितें केल्लें आसा, फ्रॉम वी आर लेईंग अनदर पायपलायन ऑफ 1000 MS. हातूंतल्यान सादारण वेर्ना टू दाबोलीम जी एक्झिस्टिंग आसा आणि जे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाऊनय जातात ताका आमकां एक सोल्युशन मेळटलें आणि एक अल्टरनेटीव लायनय आमकां मेळटली. ताचे भायर फोर्थ प्रोजेक्ट दॅट वी आर गेटिंग इज एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स एट वेर्ना. हातून भितर आता आसात ते आमचे कडेन 6 पंप्स परत एक फावटी स्टार्ट करपा खातीर. वी विल पुट अप अनदर 6 पंप्स सो दॅट आमकां जे आसा ताची डबल दी क्वांटिटी वी विल बी एबल टू फ्लश So, तो क्वेश्चन म्हजो सेकंड आसा तो तुमकां विचारता. फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका कंप्लीट करून न्ही. आता तुमकां फर्स्ट क्वेश्चनाचे कितें उरला तें सांग. What do you want from the first question? टाइम टेबल Ask a specific question. स्पीकर सर आता मुद्दाम हांव विचारपाक सोदता आमचे वॉटर शॉर्टेज सडा कित्याक लागून. सगळ्यांक नंबर 1 पॉयंट आमचे कडेन 5000 क्युबिक मिटर MBR आमचे सड्यार आसा, मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर. तेज्या उपरांत दुसरो नंबर 2 नंबर्स 800 क्युबिक मिटर GLR आसा, ग्राउंड लेवल रिजर्वर. हेवूय आमच्या सड्याचेर आसा. मुद्दाम हांव तुमकां फिगर दाखयता. तुमी जे म्हाका आन्सर केला 650 क्युबिक मिटर ओवरहेड रिजर्वर आसा, 300 क्युबिक मिटर GLR आसा, 150 क्युबिक मिटर OHR आसा, 650 क्युबिक मिटर OHR आसा, 300 क्युबिक मिटर GLR आसा. हे सगळे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सड्याचेर, बोगद्याचेर, जेटीचेर. हे सगळे माझे ओ टँक्स आसा, बाकीचे मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर आसा. हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता बाप हे संकल्प सगळे जर करतले जाल्यार आमकां 12 MLD जाय. संकल्प बाप तुझो प्रश्न किती तो विचार मंत्र्याक. हेजे मुद्दाम हो स्पेसिफिक संकल्प बाप तुझो प्रश्न किती तो विचार. बाकीचे मेंबर आसा माझे लोक जे त्रास करता स्पीकर सर म्हाका मुद्दाम सांगपाक हे जे तुका हांवें फिगर दिला ते सगळे ऍड केले जाल्यार इट कम्स टू 8.5 MLD. फक्त 8.5 MLD. जेन्ना तुम्ही म्हणटा 12 MLD ची आमचे रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार 8.5 वी आर हॅव्हिंग अ शॉर्टेज ऑफ 3.5 MLD. कित्याक आमचे कडेन टँकूच ना जाल्यार थंयसर. आता मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता अराउंड 6:30 PM वॉटर सप्लाय टू वास्को मुर्मुगांव रिलीज फ्रॉम वेर्ना. 6:30 सांजचे तुम्ही रिलीज करता, मागीर तुम्ही वाल ओपन करता, ते डिटेलान वचना. 10 राउंड आसता, मागीर तुमचे 30 राउंड आसता, 50 त्या डिटेलान वचना. रिचीस मांगोर आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावता 11:30 आणि 11:30 पावल्या उपरांत द स्टोरेज एट मांगोर अँड वाडेम आर फिल्ड विथ प्रेशर. देन वॉटर मूव्स टू मुर्मुगांव. तेज्या उपरांत मुर्मुगांव येता. मुर्मुगांव आमच्या तारीवाड्याचेर जेन्ना पावता थंयसर बुस्टर लायलेले आसा. हे बुस्टर स्टार्ट केतल्याक मारता ते रातचे 2:30 2:30 AM 2:30 मारता. आणि तेन्ना उदक वयर हाडपाक लागून तांकां 4.5 kg प्रेशर जावं पडटा. तेज्या उपरांत इट टेक्स 3 hours टू फिल 500 क्युबिक मिटर MBR एट सडा. देन रेस्ट ऑफ ऑल अदर GLR OHR आर फिल्ड फ्रॉम दी 500 क्युबिक मिटर. अराउंड 6:30 सांजचो पुरो संकल्प बाप पुरो होता. 6:30 हे उदीक रिलीज करता सड्याचे. संकल्प बाप आणि सर स्पीकर सर आणि 7 तुम्ही हांव सांगपा तें तूं सांगता. स्पीकर मंत्री स्पीकर 7 तुम्ही बंद करता. तुम्ही 6:30 म्हाका रिलीज करता उदक 6:30 रिलीज करता आणि 7 बंद करता. म्हाका 1 वराच्या वयर उदक मेळना. 1 वराच्या वयर उदक मेळना. आयज आमचे जे लोक त्रास करता हांव जाणा स्पीकर सर आयज म्हाका हेंच्यांनी म्हाका स्टॉप करपाची गरज ना. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता स्पीकर सर. आयज हांगा कोणाक त्रास जायना साऊथ गोवा लोकांक. म्हाका त्रास जाता स्पीकर सर. कित्याक आयज म्हाका सड्या वयले लोक डेली म्हाज्या ऑफिसांत येता. मिनिस्टर सर उलोवनी मरे सर उलोवनी म्हाजो क्वेश्चन बंद जाला. कृष्णा sir, he is facing genuine problem and I assure him आम्ही आता जो नवा प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आम्ही 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम. हे तुझे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आता तुझे तुम्ही सांगले त्याच्या शिवाय
आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात ताजे पंप सेट तुका 100 HP हानी घालतात पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनही एक कनेक्ट करतात हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट आणि आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात एखादे वेळ तुमकां एक फेल जाली जर जाय जाल्यार ताका रिडंडन्सी आसतली एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स करतात तातूंत भितर आमी परत एप्रॉक्सिमेटली साधारण 180 crores करून हे करतात इतके खातीरच की मेजर सप्लाय जो वतलो तो तुमकां मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक वतलो कारण मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर जशें ज्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट जाता पॉप्युलेशन वाडटा बाकीचे हे सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून आय एश्युअर यू दॅट तुमकां सफिशियंट वॉटर हे अनादर बाय एप्रील आसा तेन्ना तुमकां असो प्रॉब्लेम येवचो ना स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन माझो 2 विचारता हांव स्पीकर अरे सप्लिमेंट क्वेश्चन 1 जाला मरे म्हाका 3 आसा म्हाजो अधिकार आसा 3 माझो 3 आसा सेकंड विचारता सप्लिमेंटरी 2 स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर ज्या प्रमाणे म्हाका सांगलेले आसा त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक विचारता सप्लिमेंट 2 लास्ट क्वेश्चन once all this infrastructure जे आमचे ऑनरेबल स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7 न्यू डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे येता साऊथ गोवान once all this infrastructure is completed हांव स्पेसिफिक विचारता हांव चड उलयनासतना once all this infrastructure is completed will the existing internal water pipeline network in Murmagaon constituency is equipped or will sustain to cater to the water need to the public. If not, any proposal is placed to replace the existing internal water pipeline Murmagaon network in Murmagaon. तुम्ही सांगले त्याप्रमाणे आता हे न्यू पाइपलाइन तुम्ही घालतले म्हाका एश्योर केला की विदिन नेक्स्ट 3 to 4 I got your question. सो जेन्ना तूं म्हणटा की उदकाचे सप्लाय जातले तेन्ना इज इट आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी तुगेले GLR आसतले ओवरहेड टँक्स आसतले किंवा पायपलायन आसतली यू विल गेट दी सफिशियंट हे आयले त्या बरोबर तुका सगळे बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसतलो सो यू विल नॉट म्हणजे परत आनी हो शॉर्टेज आसचे ना स्पीकर सर तुम्ही जे सांगला पळय आता ही न्यू तुम्ही पाइपलाइन घालतली जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 35-40 वर्साची पाइप आसा ते धाकटी आसा त्यो कशो प्रेशर घेवंक शकना ना ते पाइपलाइन सगळे वी हॅव टू टेक सबसिक्वेंट प्रपोजल्स फॉर ऑल दीस थिंग्स स्पीकर सर जाय जाल्यार हांव लिस्ट ऑफ सायमल्टेनियसली तुम्ही estimates हांव काडून दिता हे रिप्लेस करपाची गरज आसा जी ओल्ड पाइपलाइन माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन right now तुझी प्रॉब्लेम्स आसा ती नॉट बिकॉज ऑफ दी लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल्युअर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी आसतना आमी लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल्युअर आसा ताका एस्टिमेट्स केल्ले आसात तेय तुजे कडेन पावतले रायट नाव द प्रॉब्लम इज शॉर्टेज इन रिचिंग टू हायर अल्टिट्यूड त्या खातीर प्रॉब्लम आसा नॉट बिकॉज ऑफ दी लिकेजीस एट दी लोकल लेवल ते आमी करतले लोकल लेवलाचेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जी पंपिंग हांवें सांगला तशें एडिशनल तुमकां बुस्टर पंप सेट्स आसतले एडिशनल ज्या जाग्याचेर ओल्ड लायन आसात ज्यो ल्हान आसात त्यो तुमच्यो रिप्लेस जातल्यो आनी तुमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर विल बी सप्लायड टू तेजो टाइम लिमिट सर कितल्या भितर जातलो एडिशनल पुरो विल सी द चेंज इन एप्रिल मंथ बिफोर दिस मान्सून पुरो कृष्णा सरकार एप्रिल फॉल बोला बस सप्लिमेंट 3 पुरो आता सप्लिमेंट 3 सर आमकां कनेक्टेड आसा तो किती टाइम पास चालला स्पीकर सर कृष्णा सरकार तू उलय माझो 3 सप्लिमेंट 3 सप्लिमेंट 3 सप्लिमेंट 3 सर सप्लिमेंट प्लीज बस संकल्प the necessary maintenance संकल्प बस staff and the required water tanker be provided for so that the people don't suffer at the time of breakdown pipeline damages संकल्प बस कृष्णा सरकार स्पीकर सर म्हजो तर बाय वेन आमकां थंयसर कितें जाला सर स्टाफ कमी आसा स्पीकर सर स्टाफ कमी आसा प्लस आमकां टँकर जे आसा पळय म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन स्पीकर सर इतलो उलयता रे संकल्प ए बस कृष्णा सरकार फक्त एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता करूया बरें पहिले आता विजय बा आम्ही मारिल्लो गेलो दुसरे मारिल्लो तो गेलो त्यांचं त्याचं नाव तुझे पहिले असलेलं एक क्वेश्चन स्पीकर सर सर इज लास्ट क्वेश्चन बोलून किती लास्ट
Answer Let the him talk. question. He has a right to ask and he has... No, you are saying last question. You मंत्री give the मंत्री answer. बोले तो So that is what I am giving. Why are you raising? Last Why are you question. raising? तुका कित्याक उसायडर आहे? अरे अरे बाबा मंत्री मंत्री I'm बसा answering to him. 8 वरां मंत्री मंत्री बसा तुम्ही. 4 वरांय मेळना आता 2 वरांय मेळना आणि हर जल हे Question मिशन ताजो आसा. संकल्प पत्र एक केलना हे संकल्पाक वयलो तेगेले काय केलना हे कितें संकल्पाने सगळे आणि जातले. बरोबर आहे. आम्ही संकल्प केला असा आमचा संकल्प पुराय जातलो. संकल्प पत्र काय मंत्री केलना मंत्री पळयलो बसा. ना भाईसान मंत्री मंत्री बसा कृष्णा बोले Minister, No, Speaker sir, Speaker sir. point of order. This question has been discussed for more than 40 minutes now. And just one It is person our right. This is I a right creative question. Let him ask one We by have one. already बस. 30 मिनिटां वेस्ट केल्ली आसा पयली फॉर नो रिझन. संकल्प आम्ही एक रिक्रुटमेंट प्रोसेस केल्लो आसा थ्रू PWD सोसायटी अँड जे 360 स्टाफ घेतले तातूंतले साधारण ते म्हाका दिसता की 250 स्टाफ आसा ते आमचे ह्यो लायन मेंटेन करपा आसतले. यू विल गेट दी स्टाफ ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टाफ. Next कृष्णा question. सरकार संकल्प अभ्यास बोले सर आज एक क्वेश्चन विचार संकल्पान जितले उलयला हांव चड रिपीट क्वेश्चन नंबर 2. अरे आमकां प्रॉब्लेम आसा मरे या पहिले त्याचे नाव असलं स्पीकर जाल्यार आमी डिस्टर्ब करतले आमी उलयता आमी डिस्टर्ब करतले. उलय अरे तुम्ही डिस्टर्ब करता उलोवपाक या मरतय अरे उलय रे. कितें नेक्स्ट क्वेश्चन बोवाड गते उदो ना. थोड्या एरियांनी ना भैया. उदक येता. नेक्स्ट बेश्टे नेक्स्ट disturb क्वेश्चन करता. Speaker इनफ sir, इनफ ऑन दिस क्वेश्चन इनफ नेक्स्ट क्वेश्चन संकल्पान उलयला ते हांव सगळे रिपीट करना म्हाका मिनिस्टरान पॉइंटेड सांगली. Next. अरे हे पोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 3 ना कोणता नेक्स्ट 3A. 2 हा मरे Postpone. कोणी Postpone. हांवें 2A पोस्टपोन केला. हय या सो postpone. 3A. कशें करूं शकता? 3A. तर हांव उलोवंकच ना. आमगे राईट तो 3A. कोर 3A स्पीकर सर त्याने जो खरें म्हणजे 2A पोस्टपोन केला 2BC ताका विचारपाचो ना विचारो आनी म्हाका काय म्हजे मिरचा नाही आम्ही नाही आणि तुवें दिल ना डिस्कस करूया आता 3A कॉल केलो क्वेश्चन गोंयान कोडसो नाका स्पीकर सर आय मे बी परमिटेड टू आस्क 3A स्पीकर सर आन्सर बटन आय आमगेले या स्पीकर सर आन्सर एज पर माय कॉम्प्युटर शीट. स्टार्ट कोर रे स्पीकर सर विचार स्पीकर सर this question आणून संकल्पा भितली कित्याक हांव एक्चुअली तुज्या बरो चिंतालो हे मरमांगा लागता मात तुवें चड टायम गेला. स्पीकर सर लेट मी स्टार्ट स्पीकर सर हे जो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता आख्या गोंयकारान आम 40 जाणांक बसयला बिकॉज ऑफ दिस इज द मेजर इशू. आनीक स्पीकर सर बिफोर आय स्टार्ट I want to make it very clear, this is nothing political. But उगडास करून दिवपा सोदता आमगेल्या सरकाराक आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर 14 डिसेंबर 2017 विंटर सेशनाक हेच हाऊसाक सांगिल्लें that Goa does not need expansion of coal. आनी तेजे रिजन सांगलें बिकॉज गोवा डज नॉट प्रोड्यूस or manufacture steel. आनीक हे गोंयकारां पासत नाका आनी तेणें डबल ट्रॅकिंगाचेर सगळ्याचेर उलयल्लो आनीक कोळसो म्हणटा गोंय नाक म्हूण सांगलो. आनीक हे कोळशा लागून म्हाका दिसता बाप संकल्पाकूय भरपूर खबर आहा जेन्ना कोवीड जालें कितलो लोक मेलो कितले एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जालें डबल ट्रॅकिंग जालें हें सगळें कोळशा लागून जाता. आनीक हांव म्हाका दिसता सॅल्यूट कोता दो आय एम फ्रॉम अ डिफरंट पार्टी बरें केलां तें मनशाचो मनीस सदां उगडास कोता आमगे जाग सिकेर जावं मनोहर जावं आनी तसोच बाब पर्रीकर आमी बाब पर्रीकराचे जायते समाधी बांदल्या सगळें केलां बट ही जी लेगसी तेणें जें सांगिल्लें गोंयकारां पासत हें खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाचें आनी आय सल्यूट बाब मनोहर पर्रीकर आज ना आमचे मदें आनी हांव सांगपाक सोदतां कित्याक हे मनशान गोंयचे पासत एटलिस्ट ऑन दीस पॉयंट हे कोडसा पासत गोंयकारांचें बरें चिंतिल्लें आनी खरेंच ताका मान. स्पीकर सर म्हगेलो प्रश्न आसा की मर्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटी जावन म्हाका स्वता इट इज कॅटेगरी ए पोर्ट आनी अंडर EIA नोटिफिकेशन 2006 हँडलिंग ऑफ मोर दॅन 5 million tons कार्गो
म्हाका ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स जावची पडटा फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा वो ना जाल्यार हे म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन विचारतलो बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन वो कितें चोयना आसतना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां आनी हांवें एक RTI मागलो RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरय दिलो आहा I will place it on the table that they have not got environment clearance. So without getting environment clearance, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक RTI चे clear directly बरयला they have not got environment clearance. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? हे म्हाका first question जा because आनी हो कितें जाला हो तेमी RTI कितें केला ते MOEF न्यू दिल्ली हांकां instead of that answer by taking transfer kela. So I want to ask the कोणाक दिवं ना first question, do you have this environment clearance To whom? to handle this coal more than 5 million ton? You have to have this environment clearance from the same government. Without having that, your Goa State Pollution Control Board has given them consent to establish and consent to operate. So show me that what do you have. कोणाक दिवं ना म्हणटा तूं तूं आमकां मर्मगांव पोर्टास्टाक RTI प्लेस करता पोर्टास्टाक एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा सिन्स दे आर हँडलिंग मोर देन 5 metric ton million tons मार्क केले चेक स्पीकर सर मार्क केलो स्पीकर सर मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी तीनो साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा ओके हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5 आसा ती 3.294 करता सेकंड इज अदानी मार्मागोवा पोर्ट ताची परमिशेबल लिमीट 5.2 आसा लास्ट इयर तेच्यांनी 4.6 केला ओके थर्ड वन विच इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेची 0.3 आहा तेच्यांनी 0.1 केला ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना ओके the coal handling at the berth number 5A, 5-6 South Western Port berth and port number 7 at Adani and coal handling Morphine Dolphin. Okay, and सगळ्यांनी environmental clearance has established घेतला फक्त एकूच जी आहे न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. Speaker sir, Honorable Chief Minister I charge is misguiding the House and the answers coming from there very specifically. Speaker sir, पहिले सुवातेर मुखेल मंत्रीन जे आता सांगला 3 कोडे 3 places. You said 3 places on record. Speaker sir, I would place the record of the reply given in Parliament. Anda जे Parliament reply दिलेलो आसा जो reply आहा तेजे this is a reply given to Captain Viriato Fernandes that berth number 6, berth number 7 west of breakwater mooring Dolphin are handling coal and coke. There are 5 places that are handling. Honorable Chief Minister, your answer today what you have given. Machapos, you have said that you are handling at 3 places. The different engine in the center says that you are operating even on west of breakwater. Why is this missing in your reply in Annexure B? जो पट Annexure दिला तितून तुम्ही सांगला की साउथ वेस्ट अदानी आणि मोरिंग डॉल्फिन 3 कोडे सेंटर सांगता 5 कोडे ही रिप्लाय हांव प्लेस करता. आतां स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता सगळे पोर्ट लिमिटान आहा आमी प्रश्न हिंगा मांडलोलो JSW Jindal has violated all the norms 15, 16, 16, 17, 17, 18 3 Orsa they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. ये एक fraud जे last time 1 minute हांव फॅक्ट आहा ते उलयता
मान्य मुखेलमंत्री तुवें आमकां सांगपाक जाय की जेन्ना तुका खबर आहा की ह्याच 14 November you received a complaint. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling आज जे कोणत्या मुर्मुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता स्पीकर सर हितून चोयल्यार पयलीं सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटाक एक आन्सर आनी तुगेलो दुसरो आन्सर हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन अ स्टेट देर इज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट MLAs आर नॉट अलाउड एक्सेस ही इलिगॅलिटी जे जिंदाला जाली ह्या सरकारान कितें केलें कितली रिकवरी केली 4 महिने झाले Did you recover? Is there a legal notice? And AG is sleeping with that file. It is sent for legal view. He is sleeping on it. So much loss. म्हणजे गोंयकारान कोळसो खावप. Speaker sir, गोंयकारान कोळसो खावप. हांव खबर करता मुगेले. It is a matter is sub judice. Speaker sir, करपा खातीर already matter sub judice आसा. Speaker sir, sub judice नावान sub judice ना. तेंका stay ना. केसली. Speaker sir, एक मिनिट. हांगासर कोण कोणाक मिसगाईड करिना. Speaker sir, he reply. तेनी हेजो उल्लेख केला इट बथ नंबर 5 and 5A and 5-6A. दोन बथ नंबर 7 आणि मोरीन डॉल्फिनाच्या 1, 2 and 3 हे तीन वेगवेगळे आता क्लियर केला. मोरीन डॉल्फिनाक लागणारा नोटिफिकेशन 2006 त्या खातीर हे दोन्ही जे आहात त्यांच्यानी EC क्लिअरन्स घेतला. माझी सांगता केस पयली ही मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा आणि सुप्रीम कोर्टात फायनल जायना फुडें आमी रिकव्हरी करतले. ह्याच सरकारान ग्रीन सेस लायला. गोवा स्टेटीत एकूच ग्रीन सेस घेता आणि आम्ही बी उरलेला तो ग्रीन सेस घेवपी पुराय देशात आणि दुसरी खंयची स्टेट ना. त्या खातीर सांगता आमी त्यांचोय बी जो ग्रीन सेस घेतले आणि माननीय मुख्यमंत्री हो आन्सर जो तुगेलो हा west of breakwater why this much in the last 10 years there has been so many metric tons of coal handled. Why have you not put that in your answer? Why are you teka EC teka Goa State Pollution Control Board 14 November complaint दिलेली असा. Complaint ची copy I will place on the table of the house. स्पीकर सर illegal दिला तका तितूर क्लियर कट तका 3 वर्षाचो रेकॉर्ड दिला त्यांनी काढून पळोवचो. आन्सर हे रॉंग आहे. हे रॉंग आहे. इलेक्शन बी वाच. आन्सर वाच. इलेक्शन बी वाच. तुका इलेक्शन बी वाच. स्पीकर सर मातशे मुखेलमंत्री बाब सोकाणी रागार जायनाका. गोड गोड बोला मातशे आयक. आता सध्या हांवें सांगला व्हेरी क्लियरली वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर हिंगा कोल आणि कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेले आन्सरान ना. हिंगा तू कारवाई करतलो. आय एम टेलिंग यू दॅट दिस पर्टिक्युलर सॅप डज नॉट हॅव EC. It does not have EC. Speaker sir, it is in Marine Dolphin and it is a EI notification 2006. अरे west of breakwater. West of breakwater चे उलोय. West of breakwater. Speaker sir, स्पीकर सर वो कोर्सो जाय कोणाको आमको गोंयकारा नाका कोर्सो. स्पीकर सर वो कोर्सो आमको नाका. लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स तू आनी कितें हाडा. स्पीकर सर सर सरकार गोंय काबार करता. सरकार कोर्स हाडलो गोंयकारा काबार करता. तुम सागरमाला प्रोजेक्ट हटाय गोंय कोर्सा लागून वॉस आमी कोर्सो हाडिना ना वो हटाय तुम्ही सरकारान वो कोर्स बंद कर. वो गोंयकारा कोर्स नाका. मनोहर पर्रीकर व्हडले नाव कितें मनोहर पर्रीकर तू कोर्स बंद कर. सर आज वो बीजेपी सरकार येला मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले पर्रीकर कोर्स बंद करतो म्हणून तुम सांगिल्ले कोर्स बंद हाडलेलो. सर कोर्स बंद करो म्हणून सरकार हाडलो. काँग्रेसात देवयले बीजेपी कोर्स बंद करतो म्हणून काँग्रेसात देवयले बीजेपी आडो कोर्स बंद वाडोय. सर हे कोर्स वाडोय हे गोंया काबार कोताय कोर्सा लागून. गोंयकारान नोट करपाचे. सर गोंयकारान नोट करपाचे. हे गोंयकारान नोट करपाचे कोर्स हाडय.
बीजेपी सरकार कोर्साटा खंय काबार करपाक मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें कोर्स कोण करतो म्हणून कोर्स कोण करतो म्हणून हेंग मॅन्डेट दिल्ली कोर्स कोण करपाक हेंग मॅन्डेट दिल्ली होय ना स्पीकर सर आम्ही खंयसरूच नवीन सिस्टम आनी पहिले ऐकून घ्या सांगता गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स कोण माननीय आमदार करतो सगळे म्हणून ऐकून घ्या सांगता गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स कोण करतो म्हणून मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें कोर्स कोण करतो म्हणून एकटो उलयल्यार बरें आसा हे कोणा लागून कोताय कोण करे कोर्सो कोर्स कोण करे कोर्स कोण करे गोवा डजंट नीड अरे स्पीकर सर संकल्प मुझ फेवर उलयतलो कोर्स कोण करपा उलयतलो स्पीकर उलयतलो स्पीकर सर आमकां स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां आन्सर दिल ना will you look into the consent it is a violation as per the environmental act जे पट complaint दिलेली आसा 14 नोव्हेंबराक your answer that has been given as per the RTI itself says that there is no environmental clearance in the record. Check your RTI. One second, let me finish. I'm not simply shooting in the air. RTI RTI चेर मेन्शन केला की एनवायरमेंटल क्लियरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2 हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोडे दुसरे सरकार सांगता 5 कोडे आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर एक्टिविटी जाता आमदार आता भितर घेना तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो योर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक फिगर हा आणि दिल्लीच्यान एक दुसरो फिगर हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. आता एकूच मिनिट म्हणजे The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of coal or coke above what is permitted by the board in 2012. हाज्या वयर कांयच आमी परमिट करूं ना. JSW केला ना करूं कित करू ना तू लास्ट टाइम असा आन्सर दिला स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान सांगला ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16 17 17 18 18 19 मिलियनच्या भायर आणि अकॉर्डिंग टू द AI नोटिफिकेशन ऑफ द 2006 तांका EC लागा ना. स्पीकर सर very clear मुख्यमंत्री बाब very clear तुवें आमकां सांगचे तुगेले फिगर एक आणि दुसरे आमचे फिगर दुसरे कित्याक मार्मागुआ पोर्ट ऑथॉरिटी this is basically of स्पीकर सर this is environment violationचे नॉर्माचे हाल केलेले आसा. स्पीकर सर हेल्थ स्टडी फॉर इम्पॅक्ट ऑफ द कम्युनिटी स्पीकर सर ऑब्जेक्ट स्टडी किती आसा नंबर 10 आणि 11 ना स्पीकर सर 10 आणि 11 आसा ICMR नॅशनल ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद टाइम जालो दिसता टाइम जालो हय बरोबर आहा टाइम जालो त्या खातीर टाइम जालो हय आयज एक परत फोटो येवपाक जायो उलोवन तो आसा स्पीकर सर आम्ही ICMR ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद हाजेर regular to estimate that prevalence of the obstructive and restrictive respiratory abnormalities among the coal handling workers and residents living near coal handling port to determine the level of the heavy metals in biological samples, the blood, urine, coal handling workers are nearby residents, and to assess the socio-demographic characteristics in a general health status of the coal handling workers and the surrounding community, and to study the healthcare by seeking the behavior and health-related expenditure for the targeting populations, to compare the health parameters and expose the population, the coal workers nearby, with the suitable control, to prevent the recommendation to the improving the health condition is based on this study. Speaker sir, I am placing on the table of the house. आम्ही जो रिकॉर्ड केला त्यामुळे त्या रिकॉर्डाचेर घेवचे स्पीकर सर आम्ही आमच्या सरकारान कितें केला कसो करपा जाय हे रिकॉर्डाचेर घे ताजेर येवली स्पीकर सर हांव कोल हँडलिंगा खातीर आमी केल्ले कॉपी ऑन रिकॉर्ड येवच्यो ह्योय रिकॉर्डाचेर दिता स्पीकर सर हे रिकॉर्डाचेर घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर ह्या पोर्टाक फाटल्या 5 वर्सांक जो कितें रिकॉर्ड आसा
तोय रिकॉर्डाचेर घेवचो हे हांव त्या मुद्दामून सांगता कारण स्पीकर सर हांगा हावजाक मिसगायड करपाच्या म्हणून हांवें हे सगळे रिकॉर्डाचेर हाडटा आणि हे सगळे जे आहा हे रिकॉर्डाचेर हाडप अत्यंत गरजेचे आसा आणि म्हणून स्पीकर सर 5 नॉटिकल माइल हे हाडटा आणि 2012 पासून आतापर्यंत कितलो आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया हय आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया शून्यकाळ उल्लेख श्री अलेक्स रेजिनाल्डो. The attention of the House is drawn to the concern of my constituents that they are not receiving water bills in time. Places like Nakiri, Kamoli, Colony Raya, and many areas, bills 3 months, 7 months, 8 months, bill letter. The government intends to take for getting the aforesaid issue redressed at the earliest, and also not to delay henceforth. Monthly bill sarki gorjechi ती येईल जाल्यार बरें पडटा. There are some genuine people. There are some genuine people who don't have recording एकदा पयशे आसता. So I would request the government to take steps and make it auto-generated every month bill तांकां पावपाक जाय. Speaker sir. Speaker sir, the pendency is clear from December onwards. Henceforth, they will not face this problem. हे दी त्याच्याकडे हे घालून त्याका दी नेक्स्ट सेकंड युरिया लेमा. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री हे मातशें आयकचें. पहिली वंदे मातरम Fear and anxiety in the mind. मुख्यमंत्री मातशें आयक तुका. Fear and anxiety in the minds of the people due to the revival of the proposal of establishing a housing board project at Charamoddi, Panjorkoni in Kunkolim constituency. The land was acquired in the 90s, but the project was scrapped due to community resistance. This project could seriously impact the village's social and cultural fabric. The proposed land is presently used as a playground for different sports by locals, and a project here would deprive them of these facilities. The proposed project also threatens the heritage, environment and traditional way of life. The local Kunkolkars are agitated. Any new housing project could alter the demography and put a strain on the village's resources like water, electricity and infrastructure. Before taking any steps, the locals should be taken into confidence and the government should work in the interest and their welfare. The steps the government takes in this matter. Add koda हो project scrap केल्लो and board जाला तुम थिंगा भायले मुनशे हाडपाक प्रयत्न केलो मो. हे आमी आमच्या गावांत केन्ना दिवपाचे ना आणि तुई म्हाका दिसता लोकांक सांगपा जाय भिवपाची ना मो. मातशें सांग हे यू नो देट म्हाका खबर ना तुका भाऊजीन फोन मार जाला लोक सारक भियेले पांजोरकोणी भियेले थिंगा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे उतर तूं थिंग दी 1990 हाडपाक प्रयत्न केल्लो लोक थिंग जेली पासून गेलो आहाय नाक मो आनी हे उतर तूं नाक मो आमकां आज सांग. स्पीकर सर एक म्हणजे हांगासर खंयचोच प्रोजेक्ट हावजींग बोर्डान एडवर्टायज करूंक ना खंयचोच करूंक ना तो बेश्टोच कोण तरी जमता आनी वगीच थंयसर दाखयता लोकांक संवय जाल्ली आहा. तर सरकाराची जागा हावजींग बोर्डाची जागा ओके थंयसर कोण जे रावता पळय न्ही तांकां विश्वासान घेवन फाल्यां सकाळीं थंय कितें करपाक जाय पण हे ठरयता आमदाराक विश्वासान घेता ना बट आज सद्या हांव थिंग नाका थिंग केसलो तुका हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट मुट्टो नाकाच थिंगा उदो सारकें ना रस्ते सारना तुका सांगिल्लें मरे सगळ्यांनी तूं येयल्लो थिंगा इलेक्शन कॅम्पेन कोता आसतना भाऊजी थिंग बसून आहलो सांगिल्लें ना तुका लोकांक नाका अरे हांव इलेक्शन कॅम्पेन करपाक गोंयभर वयतलो हय गोंयभर गेला तूं गेलो सारकें रायट ना म्हूण हांव तुका अधिकार आहा पूण तो प्रोजेक्ट आमकां नाका हें तूं आश्वासन दी. हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट वेर वॉटर स्कॅसिटी संकल्प केलो 2 और 3 एक्वायर केल्या फक्त इतकेच आसा हांव आमदाराक सांगता थंय कितें प्रोजेक्ट घेवपाचो पळय तो तुका विश्वासान घेवन मागीर लोकांक विश्वासान घेवपाक लोकांक विश्वासान घेवन आनी ते हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट थिंगा सद्या ना लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाचें तें ठरया. हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट को नाका. Fear and anxiety and uncertainty in the minds of the people of Goa arising from the prolonged delays in execution of key roads infrastructure project across the state has also been flagged by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.
So several critical roads works, including highways, bypasses and connecting roads were pole lining of Zuari Bridge, approach to Margawang bypass, highway expansion, Pondaru Bomba, which are vital for public safety, economic activity, tourism activity. They daily commuting and reportedly running far behind the approved timelines. In some cases, more than a year. These delays have resulted in incomplete stretches, unsafe diversions, traffic bottlenecks, frequent accidents, and severe inconvenience to citizens, particularly students, workers, patients, and emergency services. Honorable Speaker, infrastructure is the backbone of development, and such prolonged delays not only escalate project costs but also expose the public to daily risk. The people are anxious to know when these works will be actually completed and who will be accountable for the delay. I therefore seek to ask the Honorable Minister concerned the concrete steps the government intends to take to fix responsibility for delay, ensuring time-bound completion of ongoing road projects and restore public confidence by ensuring safety and transparency in infrastructure execution in the state of Goa. Business copy. Anxiety raised by my colleague Sri Nilesh Kabra, I will take all the steps to see that whatever he has asked for, I will take an action. Next, Mandi Amdar Alton Nicosta. Speaker sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public while transferring arm license to their legal heirs. Next of kin, what steps does the government intend to take to resolve the issue? Speaker sir, हे मासे आमगेल्या तुगेल्या समाजाकूय गरजेचे आहे. चीफ मिनिस्टर, जे आर्म लायसन्स आमगेले ते जाणट्यांक आलोले आता तेंगेले पायक सोन तेगेल्या भुरग्यांक ट्रान्सफर करपाक कलेक्टर आय डोंट नो यू हॅव गॉट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द बिकॉज ना ते होय ना ते जालें बट ते आमगे एसटी भाव जे आहाय तेंगे ते भोवणे बिवणे वचपाची ही आर्म लायसन्स आहा तेंगे आदली कोण मेलो आहाय तेंगे तितून ट्रान्सफर कोनाय लिगली कोराय न्हू तेंगे जमीन आहाय मात ते सगळे देर टू बी सम स्टेप्स नो बट तुम ट्रान्सफर कोनाय मागीर कायद्यान पयशे भरूंक पडटाय कायद्यान मागीर 25,000-30,000 आदोगाद घेताय जस्ट टू ट्रान्सफर यू मेक नो इफ द फादर वॉज हॅव्हिंग एंड इफ द फादर हॅज डायड पास्ड अवे तेगे चेड्याक थिंग तेगे भोवणी बिवणी बोन जाले हे देवा वोस आमकां म्हाका सुद्दां स्पीकर यो जिरोवर मेन्शन कर अल्टन बाप ना देवा कित वोस ना सगळे हांव ते भोवणे बिवणे ते बरे म्हणून तूं भाडचो वोस आय काय स्पीकर सर अरे हांव उलयता तो कितें उलयता तूं मिनिस्टर जालो जिरोवर मेन्शन कर अल्टन बाप तेका उलयता अल्टन बाप ना स्पीकर सर ना स्पीकर सर हांव अल्टन बाप ना हांव कितें म्हण हे कायद्यान कितें आहा न्हू यू ऑल पुट सम गायडलायन फ्रेमवर्क आनी कितें करपा दी कित्याक तेंगेले जायत देव हांव सांगता वॉट एवर ते लिगल ना लिगल दॅट्स डिफरंट माय मुगे प्रश्न हेचो you have to address to me, don't fight between among yourself. You address to me. But he stood up. Now you are permitted to mention Jurovar. Okay. You mention your I Jurovar. want an assurance from the Chief Minister of the Minister. You do that. What steps does the government intend to take to engage safeguard kurba right side? Please behave properly. Please behave properly. Path number, Babjit Arulkar. Fear and anxiety in the mind of people due to constant delay in starting the 2M government hospital. Date of completion of work by GSIDC and inauguration of fully loaded hospital is what the people of entire Pedne Taluka is eagerly waiting for. Government needs to look into this issue very seriously. Because sir, you are dogainku, Honorable Health Minister and Honorable Chief Minister. आणि देवाकूय आज देवाकूय घाल झिरो आज देवाकूय घालपाचें हा बरें तो झिरो दोगांकूय स्पीकर सर इतलेंच सांगूंक सोदता आयज आमचे स्थानीक थंयसरले हंगर स्ट्रायकाक बसला चेन हंगर स्ट्रायक आनी तांकां रिप्लाय मेळना दोगांय कडल्यान थंय कन्फ्युजन तेंचें जालां चीफ मिनिस्टर करतलो स्टार्ट की हेल्थ मिनिस्टर करतलो ते आमकां उत्तर दिवचें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें आनी जर स्टार्ट जातले जाल्यार इक्विपमेंट सगळे इक्विपमेंट त्या डेटी प्रमाणे जातले हो ना ऑनरेबल मेंबर अशें हांव झिरोआर मेन्शन पूण ताका आमी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ली आसा की 30 तारखेक सुरू करचे तुटी जे आहा शॉर्टकमींग जे आहा त्या फेब्रुवारी पर्यंत आमी जाग्यार घालता 30 तारखेक स्टाफ कशें घालतलो भितर ना ते प्रश्न येता अरे तुका कित्याक पडला स्टाफ घालपाचे मिनिस्टर पळयतलो तूं कित्याक टेन्शन 30 तारखे भितर स्टाफ आनी सगळे जातले सांगले तुका थोडी जातले एश्युरन्स तुम्ही दितात ते मागतात थंयसर तुम्ही एश्युरन्स दिवचे म्हणून हांगा फ्लोराचेर चांगले बस
म्हयनो सांगेल ना अरे ह्या 30 तारखेक चल नेक्स्ट 30 तारीख लागीं पावली 15 दीस पूण जातले सगळे एश्युरन्स दिया तुमी आतां दिले बाब विजय सरदेसाय बाब विजय सरदेसाय एक मिनिट आता मातशें हांव म्हगेलें सांगता फकाणां म्हणटा fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the forthcoming municipal elections. There is widespread anxiety across Goa over the forthcoming municipal elections, with fears that ward reservations may again be announced at the last minute, causing uncertainty especially for women, SCs, STs and OBCs, and undermining free and fair elections contrary to Supreme Court rulings. I urge the State Election Commission to immediately finalize publicly notified ward reservations for all municipalities and the City Corporation of Panjim. Speaker sir, हे State Election Commissioner आता आसा पयलीं DMA च्या अंडर येताले आमी कोर्टान गेले आमी जिखले आनी ते आता State Election Commissioner कडेन येता आज सकाळी हांवें State Election Commissioneराक बाब मिनीन डिसोजाक फोन केलो हे विचारपाक तू डायरेक्ट ना फोन केलो विचारपाक ना I have a right because I am aggrieved I have raised this as 0 hour. Taka is unaware of your cabinet decision on 30/12/2025. तुम्ही जे डिसिजन घेतला टू फ्रीज डिलिमिटेशन पेपरार आयला 31 तारखेक की 30 तारखेक तुवें डिसिजन घेतला म्हणून की डिलिमिटेशन आनी जावचें ना कॅबिनेटान घेतला म्हणून आयला पेपरार दोमी नवेच तुम्ही हेच करतात सगळ्या पेपरांनी आयला की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून मागीर तुम्ही कितें कॅबिनेट केला तर म्हणजे बुर्रा फेस्त मरे कॅबिनेट आहे बरे स्पीकर सर तो मगी ते बुर्रा फेस्ता बिस्ता कितें काडटा अरे तू पेपरार येयल्ले कित्याक वता तुका विचार मरे तू तशें न्ही पेपर पोस्ट कॅबिनेट प्रेस कॉन्फरन्स जाता म्हाका दिसता कॅबिनेट टॉप सिक्रेट इन्फॉर्मेशन दिनाय कॅबिनेटाक कितें जालें पोस्ट कॅबिनेट नो आता कितें लिपून दवरता टॉप सिक्रेट नो वन मिनिट स्पीकर सर हांव हायकोर्टान वतलो फाल्यां नाल्यार स्पीकर सर तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो परव्यू रायट स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन पूण इलेक्शन डिपार्टमेंट तू मंत्री म्हणून हांवें काडला तेजे रायट्सूच स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले एक मिनिट स्पीकर सर ही खरी खबर की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून काय फोट हांवें तरी कन्फर्म करपाक लायला आतां सांगता तुका करूंक ना स्पीकर सर I am placing on the table of the House planning and statistics. Post cabinet DMA drops ward delimitation ahead of municipal election. अबे अरे पेपर हो गया था बिश्ते था वो पेपर तुमचा पेपर गट तुमका म्हणून गट असतात थोडे पेपर त्या पेपरात आयला तुम्हाला सोयऱ्याचोच तो घे रे दी करून दी DMA म्हणून तुझे डिपार्टमेंट DMA इज फ्रोजन म्हणून आयला अरे बाबा पेपरार येता तुम्ही काढतात वोटिंग मरे अशें म्हाका कळना हें कितें गव्हर्नमेंट इतली वोटिंग उलयता स्पीकर सर म्हाका कळना स्पीकर सर गोंय खंय पावला ते मेन्शन केले आमी सांगले इट इज अ स्टेट इलेक्शन कमिशन अरे स्टेट इलेक्शन कमिशन बरो आहा आय वॉन्ट टू नो एज अ म्युनिसिपल आय एम असोसिएट मेंबर ऑफ द काउन्सिल बाय द वे आय वॉन्ट टू नो वेदर delimitation has been frozen then whether elections are going to be held and if they are going to be held delimitation and reservation will be told in time election काय तू जिल्हा भाषण करतो Speaker sir. एक मिनिट सीएम सर जिल्हा इलेक्शन तुवें नोटिफिकेशन काढले आम्ही बी जिल्हा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केले एक आम्ही जिखल्या जे जिखल्या एक मिनिट ऐक थंय तुवें नोटिफिकेशन काढल्या नंतर वुमन रिजर्वेशन केले चेंज केले आफ्टर द नोटिफिकेशन ऐक स्पीकर सर why I am telling you is history should not repeat itself. This is not a good administrative move that you first declare, you notify and then you change. असे जाऊंक जायना हे म्युनिसिपालिटी वेळा असोच तू गोळ करतलो काय कितें काय तुम्ही लिपून जिखूंक सोदतात डायरेक्ट आता डिक्लेअर केला भंय दिसता तुमकां पडटले बी काय म्हणून स्पीकर सर डायरेक्ट विचारना स्पीकर सर जिल्हा पंचायतीच्या वेळारूय कोण तरी हायकोर्टात गेलो हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमचे वुमन रिजर्वेशन कमी जाला आनी एक वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून केल्ले चेंज त्याच्या वेळार आता हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या परव्यूवान येता स्टेट इलेक्शन कमिशन हे जे आसा पळय न्हू रिजर्वेशन्स ठरयता मंत्री ठरयना
Delimitation, Department, delimitation. एक मिनिट स्पीकर Delimitation. I am the petitioner, our party is the Delimitation. petitioner in Supreme Court. थंय पयलीं तुमचो गव्हर्नमेंट सर्वंट स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसतालो ताजे खातीर सुप्रीम ना. कोर्टान बाब रोहिंग्टन नरिमनान हें दिलें कितें जजमेंट दिलो आतां retired आसा. ताका पळयतालो तो ना तो रिटायर्ड तो बरो आहा आतां तुजो सोयरो जालो ताणें जजमेंट असो दिलो की तुमकां ठो केलें सोमतें अशें केलें की बाबा गव्हर्नमेंट सर्वंट जावंक शकना गोंयच्यान स्टार्टींग ऑल ओव्हर द कंट्री. एक मिनिट स्पीकर सर अशें कोर्टान परतें वचपाक आमकां लावनाकात. तुमच्यान फ्री अँड फेअर इलेक्शन करपाचें तुमचे आसा इच्छा काय ना असं जाल्यार तुम्ही डिक्लेअर करतलो ना ते सांग म्हाका. फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले आणि टायमार इलेक्शन जातले स्टेट इलेक्शन. केन्ना ते टायम केन्ना? टायम म्हळ्यार कितें काय म्हणजे म्हाका सांग केन्ना तो मार्चान टेन्युअर सोंपता न्ही. हांव नकळो तुका खबर आसतलें. स्पीकर सर मार्चान टेन्युअर सोंपता इलेक्शन कमिशनान प्रपोज करता त्या डेटीक जातले शेवटी एक्झामी कन्सिडर करच्यो पडटा ओके आणि एट प्रेझेंट आसलेली फेस्टिवल कन्सिडर करची पडटा ती करून सारकें आहा पूण रिझर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाक फेस्टिवल लागना ना ते प्रोसेस चालू ते आसता. तूं आतां करतलो काय म्हणटा हांव. स्पीकर सर हा. हे जे प्रपोज डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशन डिलिमिटेशन प्रोपोज्ड बाय डीएमए धाडटा ओके आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता रिझर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता. ते हांव प्रोसेस जाणा हांव तुजे कडेन विचारता तूं हें इन टायम करतलो काय लास्ट मिनिट करतलो. स्पीकर सर इन टायम जातले. इन टायम म्हळ्यार कितें इन टायम म्हणजे त्याच्या पयलीं प्रपोज जातले हेच्या इलेक्शन केन्ना तें केन्ना आतां मार्चान इलेक्शन आहा जानेवारीन म्हाका कळटलें काय हांव एसटी जातलो आनी रिजर्व जावन भायर पडटलो ते हांव विचारता तुका. कित्याक जातलो. अरे झिरो आन्सर गिव डोंट स्पीक लायज यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ. ना हे स्पीकर जर आमी गव्हर्नर जनरलान सांगचें पडटलें नाजाल्यार हायकोर्टाचेर दार धोडावचें पडटलें. बाब वेंजी वेगस. Fear and anxiety in the minds of general public of Goa due to the re-notified Regional Plan 2021 for the state of Goa prepared under the provisions of Goa Daman and Diu Town and Country Planning Act 1974 proposes the development of roads measuring 10 meters, 15 meters, 25 meters and 30 meters in width across various villages and all internal roads across Goa. This proposed roads has created a lot of displacement of families, loss of agricultural land and ecological sensitive land, disruption of traditional village layouts and adverse impacts on the socio-cultural and environmental fabric of rural Goa. Speaker sir, the House should resolve that to re-notify the re-notified Regional Plan 2021 to the extent that it proposes 10 meters, 15 meters, 25 meters, 30 meters roads in the villages of Goa, either to be re-notified or de-notified with immediate effects. Because जे रिजनल प्लॅनाचे 10 मीटर, 15 मीटर, 25 आणि 23 मीटर प्रोपोज रोड म्हणून दाखवलो आहे. ते प्रोपोज रोड आता ते साइडीन लोकांगे बाटा हाय, गोरा हाय, दुर्ग हाय. आता तुमगेले जो एडवोकेट जनरल आल्लो, he failed to protect our state. आमगे स्टेट राईट आणि सांगपाक की बाबा हो प्रोपोज रोड म्हणजे ते एक्वायर जाल नाही अजून प्रोपोज आहे वाऱ्यार आहे आणि ते वाऱ्यार आहे त्याची आज डिमोलिशन जायता लोकांगे दुर्ग मोठा आहे हे मोठा आहे आणि तुमचे आता माझे घर म्हणून हाडा ते सोबोवपाक पूण ते सोबना. सो मुगेलो डिमांड हांव रिक्वेस्ट करता की हे 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर आमगे कोरमणी इगो जोयता तुमगे येसो हे जान आमगे कोलवा त्रास जाताय, देवळा त्रास जाताय. तुये डिनोटिफाय करचे हेजे चर्चा करची मंत्री हे मुगेले मागणे. Point of order. सभापती मातशें पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज मिसगायडिंग हे पयलीं पासून आसा आता न्हय हे जुने 84 पयलीं. ना कित मिसगायड आहा सांग कित मिसगायड कितें आहा. स्पीकर सर आता मिनिस्टर उब रावन म्हणटा मिसगायडिंग. व्हॉट इज मिसगायडिंग स्पीकर सर. रणजी बाब तुका मंत्री सांगता आयकोपाची ना. 30 मीटर बस. तुवें प्रोपोज रोड म्हणून तुला मेन्शन केलं जालें. प्रोपोज रोडाचे दुर्ग मोठा आहे, घर मोठा आहे आणि तुम्ही तेजे काय करू शकत नाही. तुम्ही ते एक्वायर केलं ना आणि तुम्ही म्हणटाय की हे पोन्ने खबरूच लोकांक त्रास जाताय, लोकांगे दुखना हाय, लोकांगे मारे हवलाक आमगे सगळे मोड वयता. स्पीकर सर हेजे म्हाका वी नीड सम काइंड ऑफ शॉर्ट प्रोसेस टू डिनोटिफाय करतलो या रिनोटिफाय करतलो दिस पर्टिक्युलर. हो विषय ऑनरेबल मेंबरान ब्युरोवर मेन्शन केला, ऐकून घेतलाय. कित सांगला नोटेड. नोटेड. नेक्स्ट
Antonio Vaz. Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kelosi, Lotoli and Kesarwal that once the flyover from Toyota Sarvia to Kortali is constructed, there will be no access through Toyota Sarvia junction and Kesarwal junction for the people of to come via Durbat and Wadpai ferry to work at Verna Industrial Estate and go back home. The people of Lotoli, Kelosi, Velvado will be difficulty to traveling to Verna and further destination, and also there will be hardship, inconvenience for resident of Kesarwal area, guest of Kesarwal Hotel and Kesarwal Spring without access to the internal road. It is requested that the underpass may kindly to construct at the above mentioned site and enable public to utilize this internal road to travel in the shortest possible distance. Speaker sir, आमची कोर्ताली जे स्प्रिंग टॉयोटा शोरूम आसा थंयसर आमकां अंडरपास पास जाय कित्याक आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएंसी लागता आनी हे 3 कॉन्स्टिट्युएंसी जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी मडकय आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएंसी लोतली लागता मडकय लागता वाडपय ह्या फेरी लोक वयता आनी थंयसर अंडरपास रोड आमकां जाय आनी आमचो डिमांड आसा लास्ट टायम आमचो दिगंबर सर सायडीर येयल्लो आनी ताणें आमकां सांगलें जाता ते बेगीन आपूण तो रोड करून दिता म्हणून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं मातशें म्हाका एक एस्टिमेट दिवचें हांगा रोड दिवपाक. Noted his request. He is aware on his request. I have visited the sites also. I have told him I will discuss with my engineers and then call him also for discussion. Okay. Thank you, sir. Next, Praveen Arlekar. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of the people, especially among SC/ST committee. Whether government is serious to construct Ambedkar Bhavan in the state of tentative date by which the foundation will be led by the Department of the Construction of Project. Speaker sir, the CMan सरान प्रॉमिस केले आंबेडकर जयंती दिसा कितें फावंडेशन स्टोन घालतलो म्हणून ते अजूनही काय त्याची जागूच ना ताका लागून मिनिस्टरान सांगचे हे केन्ना पासून एक फावंडेशन स्टोन घालून दितात. Speaker sir, the government has already paid 6.10 crores to housing board for a plot. आणि हो प्लॉटाचे आमचे कन्व्हेन्स डीड जाले नंतर आमकां वी विल सी दॅट द एस्टिमेट करतले आनी तातूंत भितर आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. 6,10,00,000 आमी हावजींग बोर्डा कडेन तांचो प्लॉट घेवपा खातीर सरकारान ऑलरेडी दिल्ले आसात. ती कन्व्हेन्स डीड करपा खातीर आमी पेपर फॉरवर्ड केल्ले आसात. वन्स इट कम्स इन आवर पोझिशन देन वी वील प्रोसीड विथ दी अदर फॉर्मेलिटीज. आनी कितलो टायम लागतलो तो सांगचो ना हा एज फास्ट जाता इतले सरान करून दिवचे. रोकडेच पोझिशन येतकच रोकडेच आमी एस्टिमेट करतले. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन this proposal is also discussed with the Honorable MOS Minister Ramdas Athavaleji for getting funds for this. आमी दोन्ही वडच्यान कितें जाता ते पळयतात, the state government as well as the we get the funds from center. बाप संकल्प आमोणकर. Speaker sir, illegal operation of taxi by Taj India counter at WM Airport. Attention of the House is drawn to the serious plight of local taxi operator at WM Airport due to alleged illegal operation of prepaid taxi counter operated by Taj India Tour. It is reported that the Taj taxi counter operated through their proprietor Mr. Ranveer Singh signed agreement with the local taxi operator for engaging their taxis and charged them rupees 1 lakh per operator and failed to fulfill the contractual agreement by not using their taxis and not returning their money, thereby cheating, committing fraud and criminal breach of trust. It is also reported that the said entity now operates its own fleet of taxi at the airport, thereby depriving local residents and duly registered taxi operator of their legitimate livelihood. It is further alleged that the
driver engaged by this operator are from outside state and do not possess valid taxi license badges and do not have police clearance certificate. Additionally, it is alleged that the approved and notified fare structures are not being followed, resulting in tourists being charged exorbitant and arbitrary fares, which has also tarnished the image of the state. Steps the government intend to take in this regard. Cruz Silva. Speaker, sir, I wish to draw urgent attention to the decade-old agitation of Dandiawada Chinchani residents, which has reignited following soil testing by the National Highway Division of PWD along the proposed National Highway 66 flyover alignment. The people of Chinchani have constantly demanded a road bypass instead of a flyover, fearing displacement, disruption, and risk to homes and lives. Despite repeated appeals, consultations, and even no objection certificate issued by local commandant body for land acquisition, the government has failed to provide clarity. Residents now face deep anxiety as soil testing proceeds without transparency and they feel betrayed after years of assurances. I therefore urge the Honorable Minister of Public Works to immediately convene a joint meeting involving PW officials, highway engineers, land and environment authorities, and local panchayat leaders to clarify the exact alignment and scope of National Highway 66 within Worli constituency. Second, assess the social and environmental impact of the proposed expansion. Third, ensure community consultation and transparency of all planning stages. Fourth, explore alternative alignment or mitigation strategy to protect vulnerable areas. Chinchani village is built on heritage, ecology, and community strength. Development must proceed with full awareness and respect for these values. I trust the Honorable Minister leadership will ensure that our people are not left in the dark and that their voices are heard. Speaker, sir, almost 20 वर्ष जाली हो इश्यू चलता आनी लोक कंटिन्युअस पयलीं मिनिस्टराक मेळ्ळाय चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळाय प्लस पयलीं MLA सगळ्यांक तांकां फटयलो आतां काल आख्खो लोक रस्त्यार येयल्लो आनी तेंचे सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालां सॉयल टेस्टिंग सारकें घरांत तेंकून सॉयल टेस्टिंग चालू आहा सो म्हाका एक एश्युरन्स एक मिटींग जाय स्पीकर सर हे रेजिडंट्स हे लोक आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे श्री नितीन गडकरीकूय मेळ्ळे आनी ताणें एक एश्युरन्स दिला जरी तर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल धाडलो की ते अलायनमेंट चेंज करपाक ते कन्सिडर करतले म्हणून सो म्हाका एक एश्युरन्स दी तूं हे प्रपोजल धाडटलो जाल्यार Speaker, sir, the people from Chinchani, when I had taken over the portfolio, they had called on me. I had arranged a meeting of theirs with the engineers. And I told them, I will see if something can... Speaker, sir, तुझे एश्योरेंस दी फाइल दिल्लो आती नितीन गडकरी को एक अपॉइंटमेंट तेको डिस्कस करतलो म्हणून स्पीकर एक अपॉइंटमेंट घे गोंयच्या गव्हर्मेंटान तो प्रपोज केलो ते कन्सिडर करता म्हणून सांगला When Mr. Gadkari comes here, I will fix up a time for it. Because आज सध्या काम चालू आहा नाल्यार ते आज बंद तो स्ट्रेच बंद आता तो फक्त 2 किलोमीटर डायवर्जन मागला थिंगा ना तो स्ट्रेच बंद हायवेचे काम म्हजे काम न्ही रे गव्हर्मेंटाचे न्ही रे सो गव्हर्मेंट गोंयच्या गव्हर्मेंटान प्रपोजल दिला कन्सिडर करता म्हणून सांगला हांवें तांकांय सांगलें ती येवन म्हाका मेळ्ळी सगळीं तांकां हांवें एक्सप्लेन करून सांगलें की हे सगळें टेंडर जालां वर्क ऑर्डर दिल्या सगळें दिलां सेंटरान सो ह्या स्टेजीचेर they are coming and saying that I can do it. The best म्हाका झाडार चडून कांय जावपाचें ना. This is not with Goa government. Still I told them I will communicate to the minister when he comes here. I will take him. ना एक डेट दे नो ना म्हाका कशें काडलो तो केन्ना एक अपॉइंटमेंट घे दिल्ली या दिल्ली घे एक अपॉइंटमेंट घे ओके I will काम चालू जाल्लें आहा I will find out. सर काम चालू जाल्लें आहा न्हू ती गोंयचे लोक रस्त्यार येयल्लो आहा थिंगा काल आपलो रोस रस्त्यार आयल्लो स्पीकर सद्या आतां एक डेट दी आमकां एक जॉयंट मिटींग घेवपाक आमकां एक डेट दी अरे बाबा पळय हांवें सगळी स्टडी केल्या राव बस सगळं हांव सांगता हांवें सगळी स्टडी केल्या
म्हाका ताची सगळी स्टडी आहा हांव आतां न्ही हांव पयलीं चीफ मिनिस्टर आसतना त्या एरियेक भोंवलां तुमी म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना आय एम सिंपथेटीक टू देम बट इट इज टू लेट नाव आय टोल्ड देम दिस वूड हॅव डन मेनी इयर्स बिफोर आता सगळें फायनलायज जालां इट इज नॉट इन माय हँड्स और इट इज नॉट इन चीफ मिनिस्टर्स हँड्स ऑल्सो मंत्री सदस्य तुम्ही कित्याक कितें माननीय सदस्य पळय ऐकून घ्या तुमकां सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता आता मंत्रीन सांगले न्ही तुमकां मंत्री महोदयान सांगले अरे टाइम घेता रे आय फिक्स सध्या एक डेट फिक्स ते म्हाका एक कॉमन मिटींग घेवपाक हिंगा 0 hour म्हणल्यार यू हॅव टू ओनली मेन्शन हिंगा आनी एक पॅरलल डिस्कशन जाता नंबर 1 विच इज एगेन्स्ट द रुल्स ऑफ द हाऊस आणि दुसरें म्हणल्यार इट इज नॉट अ पॅरलल क्वेश्चन आवर आणि नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन 0 hour नोवेर इट टेक्स प्लेस हे कितें ही पद्दत बंद जावपाक जाय इट यू ओनली मेन्शन and we are the government is kind enough everybody says noted they take cognizance that itself is enough speaker sir मातशें पालन करूया रुल्स आहा तेंचे बस खुश राव बाब बस बाब विरेश बोरकार that is what आतांच मिनिस्टर कसो सांगलो तेंचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप आसता आमचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप ना हें तशें दिसून येता स्पिकर सर मातशें मुखेलमंत्र्यान हांव कितें आयज कॉलिंग अटेन्शन ऑफ सॉरी 0 hour वाचता तो मुखेलमंत्र्यान आनी ट्रायबल मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें आय विश टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द हाऊस टुवर्ड्स द फियर एंड एन्झायटी in the minds of tribals in Goa due to the absence of dedicated fully functional chairperson for Goa State ST/SC Commission has led to significant delay and challenges for the tribal communities in the state, particularly regarding the land rights, political representation, the effective implementation of welfare schemes, and also the ongoing issues and atrocities carried on the tribal community across Goa. The government should immediately appoint the chairperson for ST/SC Commission. Speaker sir, गेले ते 8 महिने झाले 8 महिने झाले स्पीकर सर अजून पर्यंत चेअरपर्सन अपॉइंट जावना आयज तुम्ही पळयता गांवागांवांनी जो ST कम्युनिटी आसा तेंचे प्रोटेस्ट चालू आसा स्ट्रायक चालू आसा आमचो चिंबल गांव आसूं जावं आमचो पायान असले जावं आमचे तुम्ही पळया तुमच्या तितून सगळे कडेन इश्यू चालू आसा सो हे स्पीकर सर जाता आनी एट्रोसिटीज कितें जाता नाल्यार तेका आयकोपाक चेअरपर्सन ना स्पीकर सर केन्ना म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की केन्ना जातलो अपॉइंट मातशें तुमचे तेंचे भितर कितें आसा म्हाका खबर ना पूण केन्ना अपॉइंट केन्ना मातशें विरेश बाब ऐकून घ्या 8 महिने झाले ऐकून घ्या हांवें होच विशय काढलो 15 दिसा भितर गावले की कमिशन अपॉइंट करता अपॉइंट जातलो केन्ना जातलो 15 दिसा भितर केन्ना तारीख 15 दिसा भितर म्हटलें 15 दिसा भितर जातलो हय थँक्यू आमदार ढिलाल बाबू Fear and anxiety in the minds of locals and tourists visiting Anjuna, Bagator and Chapora beaches as there is a shortage of beach cleaning staff. Due to inadequate manpower, regular cleaning waste management is being severely affected. Accumulation of garbage, plastic waste and debris is increasingly visible, posing serious environmental concerns and health risks to the tourists as well as the local residents. This situation also adversely impacts tourism and tarnishes the reputation of these beautiful beaches. The steps the government intends to take and the time frame within which the beach cleaning staff will be deployed. Speaker sir, आता सध्या 5 beach cleaning staff आहा अख्ख्या आमच्या अंजुना भागातोर ओझरान आणि शापोरा आसूंक जाय 11 म्हळ्यार 100 लेबरर शॉर्ट आणि हांव फोन मारून ते इकोस्तान हा तेकाय सांगले की आयजूच न्हू ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक स्टाफ कमी आहा आनी ह्या कमी स्टाफान एक तो सोडीत आहा कित्याक जेन्ना 11 लेबर जाय ते 5 लेबर घालून ते काम तांकां तेजे कडेन करीत घेता जाल्यार हेंकां काम सुबेज पडटा एंड देन दे गो ऑन लिवींग आय बीन requesting our honorable minister also and following up with the director with that ecostan but nothing is happening. I request the honorable minister to please look into it. कोटीचे पैसे दिल्ले आहा त्या इकोस्तानाक पण आमचे 11 लेबर आहा ते 5 लेबरान
काम चलयतात. इट इज नॉट फेअर आणि बीच मेय उरता. स्पीकर सर, बीच क्लीन दवरप आणि मेंटेन करप हे आमचें काम आणि आमी आमचे जाता इतले प्रयत्न करता. पीक सीजन 25 डिसेंबर ते 5 जानेवारी वॉज द टाइम वेर दिस पर्टिक्युलर बेल्ट वॉज अफेक्टेड. टुरिजम वाडलें. त्या टायमार थोडो स्टाफ थंय कलंगूट त्या सायडीचो 7 जाण ना जाले, एकदम ना जाले. आनी ना जाल्ल्याक ही हॅड अ जेन्युइन प्रॉब्लेम. बाय दिलायला लोबोन आज हांगा इश्यू रेज करच्या पयलीं शी हॅज मेट मी, शी हॅज मेट द डिरेक्टर. We have ensured that the things are taken in stride and we have also acted upon it. कितले लोक खंय जाय टेंडर मॅन्डेट करना आमी घाल्ले. फायनान्स डिपार्टमेंटान सांगलें की थंय तुमी मॅन्डेट खंय ईच बीच दवरचे आनी गार्बेज काडची. बीच क्लिनिंग ॲप विजील ॲप आमी दवरिल्लें आसा विच इज ओपन टू द पब्लीक ऑल्सो. पब्लिकान थंय फोटो काडलो गार्बेजीचो आनी धाडलो. डिपार्टमेंटाची हें आसता की विदीन 2 hours that garbage is collected and cleaned up and again the clean photo is done. We have been doing our part in the way it is. We need support from the local MLAs also in this regard, on whose recommendations we also take beach cleaning staff. हाज्या फुडें हांवें बीच क्लिनिंग एजन्सीकूय सांगलां रिकमेंडेशन्स बंद कर, बीचार फोकस कर. हाज्या फुडें दिलायला बायकूय सांगता कितेंय विशय आसलो we are here to sit together and ensure that we maintain it together. It cannot be a blame game of doing it, creating it and answering it. I am here to support her. ताजे कितें विशय आसा ते नोंदणी घेतिल्ली आसा. तांय डायरेक्टराच्या टचान आसा. आजूय परत डायरेक्टराक सांगता ताका स्वता वचून मेळ, खंयचे खंयचे पॉयंट्स आसा ते काड, कित्याक वॉट एवर आसा हांवें वचून ते नोट करून पळोवन घेतिल्ले आसा. आनी तरी ताका खंय दिसता इन दीस पर्टिक्युलर बेल्ट वी आर हॅपी टू एसिस्ट हर टू एन्श्युअर दॅट तांय तिच्या तकलेन कशें आसा तशें जावचें म्हणून. But Kedar Naik. Speaker sir, attention of the House is drawn towards the shortfall of combined harvesting machines at the village Sangolda, Nerul, Girim, Saligaon, Pilen in Saligaon constituency deployed during the harvesting season 2025. Delayed harvesting of fields led to crop damage due to monsoon. The steps government intend to take to avoid further damage in this regards. Speaker sir, यावटी मिशिनां कमी आसून भरपूर त्रास जालो. पावसूय त्या म्हणजे रॉंग टायमार पडलो. फुडें अशें जावचें न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे आनी एकूच एड करता की जी नाशाडी शेतांची कोणाची जाल्या तांकां टायमली कंपेन्सेशन मेळचें जे करून फार्मर्सांक हेल्प जातलो हेजो. स्पीकर सर, नोटेड हांव डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिता अकॉर्डिंग टू द हार्वेस्टिंग मशीन्स हाडपाक. Michael Lobo. Speaker sir, fear in the minds of the people of Goa with regards to robbery, thefts, dacoities, chain snatching, breaking of donation boxes in the temples, which are happening in the different areas of the state. Speaker sir, recently there was an incident where Lingabad Devasthan donation box was robbed, and the next day, same within 100 meters, there was an attempted dacoity by 4 masked robbers who came from outside the state with a MH vehicle. The same dacoity took place one day before in Nuve. Same people came to Parra. Again they went to Nuve and robbed again. म्हणजे अशें हे प्लॅन करून येता in the state of Goa. They try to rob people's houses when they go for weddings. Speaker sir, when they go for churches or temples or wherever there are functions and the houses are locked. Earlier there was a lot of constables moving on the motorcycles. There are shortage of motorcycles, Speaker sir. Mapsa police station has got only 2 and 1 is broken down. Kalangut police station has only 1. Anjuna police station does not have a 2-wheeler motorcycle. So I am requesting Honorable Chief Minister that patrolling by police constables, otherwise they are in the police station only, काम काय करिना ते. So तेंका दोनूच vehicle हा, एक police inspector हा आणि एक 100 vehicle, that is control room vehicle. So motorcycles which were given earlier should be immediately purchased by the home department and given to all the coastal belt police station including the town and city. Yeah, shortage ason, police constables are not patrolling at night. Police inspector has got no control. I am requesting the Honorable Chief Minister to look into the matter on top priority. Speaker sir,
आमी आतां मोटरसायकल घेवपाचें डिसिजन घेता आनी कलंगूट आरपोरा तेज्या पुलीस स्टेशनाक ज्यो मोटरसायकल दिवपाक जाय इन्क्लुडींग बाकीच्या Petrolling जायना मरे. मोटरसायकल ज्यो आहा पळय पेट्रोलिंग करपा खातीर त्यो दिता. कृष्णा साळकर. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी अडयता. Fear and anxiety in the confusion in the minds of people due to the non-fixation of circle rates in Mormugaon Taluka. Absence of updated and clearly notified circle rates has adversely affected property registrations, caused delays in genuine transactions, not only creating hardship for citizens but also resulting in substantial loss of revenue to the state exchequer through stalled registration causing economic slowdown. I urge the government to take immediate and time-bound steps to finalize and notify the circle rates to ensure transparency in property transaction and safeguard state's revenue interest. Sir, last time we issue CM, Honorable CM. सभागृहाचे कामकाज 2:30 मेरेन स्थगीत करता. येवपाची